नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। सरकारी स्टाफाचो महिन्याचो निमणो शेनवार बॅकलॉग क्लियर करू। पॅरा टीचर्स जातले लायब्रेरियन। सरकाराचे प्रस्ताव मुख्यमंत्री म्हणटा आता रेव काडटल्यांक सहानुभूती ना। ईओसीची परवरे जीसीएच्या ऑफिसाची झडटी। फ्रॉडाक संबंधित डॉक्युमेंट जप्त। 2006 ते 2008 2 वर्साचो मिनिट्स बुक गायब। सरकार म्हणटा त्रिकूट पुलीस कोर्टाक पिशे करता। सरकार शाळांनी घेतलो योगा टीचर्स। आठवड्याक 3 वरां योगा क्लासी। 21 जूनाक स्कुलांनी सरकार ताळगांवा स्टेडियमार मनयता जागतीक योग दीस। तावडे निर्दोष। दाबोळकाराच्या फॅमिलीक खरो खुनी धरिल्लो नाका। खुनाक धरल्यार दाबोळकार ट्रस्टाचो कोट्यांचो बेकायदेशीर फंड दिवचो पडटलो। सरकाराक सनातनाचो दावो। कुडचड्यार रस्ते सध्या सेफ। प्रश्न ट्रकवाल्यांचो। ट्रकवाले म्हणटा उपाय काढात। आमदार म्हणटा मिशन बायपास आयकना। मिशन म्हणटा सरकार सिरियस ना खासा रिपोर्ट। आणि जीएफडीसीची पहिली रेजिडेन्शियल अकादमी फातोड्ड्या जाता सुरू। मडगांवा होली स्पिरिट इन्स्टिट्यूटात व्यवस्था। अकादमीचे ट्रेनिंगाक जीएफडीसीचे 30 भुरगे। खबरो विस्तारान। सरकारी स्टाफाक महिन्याचो निमणो शेनवारा कामाचो बॅकलॉग क्लियर करपाक येवचे पडूं येता। पार्सेकार सरकाराचो विचार चल्ला। महिनाभरात कितें ते थारतले। पॅरा टीचर्सांक लायब्रेरियन म्हणून 189 स्कुलाच्या लायब्ररींनी आस्पावन घेवपाचें थारला म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार मिडिया कडेन उलयलो। इंग्लीश स्कुलाक ग्रांट्साची जबाबदारी तो स्वताचेर घेना आनी न्हयकार येना। सरकारी प्राथमिक शाळांनी जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस पॅरा टीचर्स असले आणि ज्या शिक्षकांनी म्हज्या आवाहनाक मान दिवन आपलें हें आंदोलन फाटीं घेतलां त्या शिक्षकांचो हांगा लायब्ररीयन म्हणून विचार आनी प्राधान्य त्या गांवांतल्या इन्स्टिट्यूशनांनी दिवचें असो आमचो एक आग्रह आसतलो। आमचें पत्र वतलें थंयचो टीचर आसा जाल्यार ताका थंय एकोमोडेट करून घेवचो। जो म्हयन्याचो शेवटचो 4th सॅटरडे आसा, 4th सॅटरडे शेवटचोच म्हणिना हांव, केन्नाय 5th सॅटरडे येता न्ही, हाचे बद्दल ह्या आठवड्याक शेनवारचें सगळ्यांनी काम करचें अशें हांव अपील करतां। आनी तातूंतसून बॅकलॉग सोंपोवचोच। आनी ऑफिसांतली बॅकलॉग सोंपलो जाल्यार ऑटोमॅटीक स्वच्छता जाता। त्यो सगळ्यो फायली हांगा एक थंय एक थंय एक थंय एक पडून रावली जाल्यार स्वच्छता अस्वच्छ उरता ना। हांव हो विशय ओपन करता। हांव जनतेची रिएक्शन्स हाचेर हांव मागयतां। प्रशासनान काम करणारे ऑफिसर्स कर्मचाऱ्यांची हांव हाचेर हें मतां मागयतां। पर्यायी जागा पळय एक हे पळय बडबडून ह्यो गोश्टी जायनान। तांकां कॉन्फिडन्सांत घेवन संबंधीत खात्याक कॉन्फिडन्सांत घेवनूच ह्यो गोश्टी जावंक शकतात। सर कुडचोडन बेटा कडेन थंय म्हणजे डॉक्टर सलीम अली हें आसा पळय थंय व्हरता म्हणून आयकलां अशें। आसूं शकता, हांव काय ना आसूं शकता। हे पळय लायसन्स काडले आनी लायसन्स कंडिशन्स वायलेट करून जर कोणें केलें जाल्यार तें इल्लीगल आनी लायसन्सा शिवाय करता तेंवूय इल्लीगल। इल्लीगल सद्या जावंक जायना ह्या मताचो हांव आसा। म्हणूनच रेड पडटात न्ही। पळय दुसऱ्या संघटनेन एकाद्री प्रतिक्रिया दिली, आपलें मत सांगलें, जाल्यार तेचेर हांवें म्हजी प्रतिक्रिया दिवपूच जाय अशें ना। म्हज्या डिसिजनाचेर खंय म्हजें डिसिजन खंय? आमी डिसिजन कितें घेतलां? आमी डिसिजन घेतलां आज तरी चालू आसा तें की मातृभाशेंतल्या शाळांक प्राधान्य दिवप। ताच्या खातीर आमचे कॅबिनेट डिसिजनांतसून आमी 400 रुपया पर म्हयन्यांक पर विद्यार्थी स्किमूय केली। त्याच्या व्यतिरिक्त असणाऱ्या शाळांक आमी दिनान आमी परमिशनूय दिवंक ना तांकां।
हे प्राधान्य दिवन आम्ही साधारण 93 किंवा 94 शाळा गेल्या 4 वर्सांत आम्ही नव्यो दिल्यो, मराठी आणि कोंकणींसून. इंग्रजी दिल्ल्यो ना. त्यामुळे आमचे वी आर फॉर द कॉज. उरता खंयचेय एक शेपूट उरता, जे शेपूट ज्यो चालू आसात इंग्रजी माध्यमांतल्यो शाळा आनी जांकां ग्रँट मेळटा 134 शाळांक, ती ग्रँट आमी बंद करपाचो निर्णय अजून घेतलो ना किंवा अजून घेवंक शकूंक ना. Sir, they are not a part and parcel of your decision. Vishnu Bhag, Rajan Allekar, especially BJP म्हणतात ते. हय रे, हांवें ते 3 जाण ना म्हटल्यार ते ताणें म्हटल्यार 3 जाण हे वेगळे आसात. हांव म्हणटा तेच आमचे बरोबरच आसात. ते वेगळे कशे जातले? सस्पेन्शन रिवोक जालें म्हणजे ताका नोकरेंत जॉयन करून घेतलो. सस्पेन्शन हे नोकरेंतसून टर्मिनेशन न्ही. सस्पेन्शन इज डिफरंट फ्रॉम टर्मिनेशन. सस्पेन्शन हे सस्पेन्शन आणि सस्पेन्शन हे अव्याहतपणे रावना. कोर्टान सुद्दां हस्तक्षेप करतात, कारण सस्पेन्शनान ताका 5 पगार मेळटा. सस्पेन्शन 3 म्हयने खातीर आसता, मागीर 3 म्हयने एक्सटेंड करतात जास्त. पूण कितलेंय रावूंक शकना. आणि ते परत सस्पेन्शन कोणाचें रिवोक करचें, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजन. ते मुख्यमंत्र्याक कांय लागना. जीसीए स्कॅमात पुरावे नाव जावंक लागल्यात. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान आयतारा जीसीएच्या ऑफिसाची झडटी घेतली. 2007तले बीसीसीआय फंड फ्रॉड केशी कडेन संबंध आशिल्ले डॉक्युमेंट पुलिसांनी जप्त केल्यात. 3 कोटींच्या ह्या स्कॅमा कडेन संबंधित नोटीस आशिल्लो मिनिट्स बूक आपल्या कार्यकाळात शेणिल्लो ना. आरोपी त्रिकूट पुलीस आनी कोर्टाक पिशे करूंक सोदता म्हूण आदलो अध्यक्ष शेखर साळकारान ईओसीक आयतारा जबानी दिली. आयतारा ईओसीचे टीमीन परवरे जीसीएच्या ऑफिसात धाड घाली. तेन्ना आरोपी चेतन देसाय, बाळू फडके आनी जीसीएचे बाकीचे अधिकारी आशिल्ले. पुलिसांनी 2007तले फ्रॉडा कडेन संबंधित कांय डॉक्युमेंट जप्त केल्यात. मात सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 2006 ते 2008 वर्सा मजगतीचो जीसीएच्या मिटिंगांचो मिनिट्स बूक पुलिसांक मेळिल्लो ना. बीसीसीआयन जीसीएक दिल्ले 2,87 लाख चेतन देसाय, बाळू फडके आनी अकबर मुल्लान खंय फ्रॉड अकावंट काडून कड्डिले. आयतारा सकाळी जीसीएचो आदलो अध्यक्ष दोतर शेखर साळकारान ईओसीक जबानी दिली. आरोपी त्रिकूट चेतन देसाय, बाळू फडके आनी अकबर मुल्लाच्या आदोगातान ते वेळाचो मिनिट्स बूक शेखर साळकाराच्या कार्यकाळात ना जालो म्हूण आरोप केला. साळकार म्हणटा आपल्या कार्यकाळात ना जालो तो ताच्या कार्यकाळातल्या मिटिंगांचो मिनिट्स बूक. 2006 ते 2008तले मिटिंगाचे मिनिट्स बुका कडेन ताचो कांयच संबंध ना. त्रिकूट पुलीस आनी कोर्टाक पिशे करता. They have not shown my mails to the court. They have just shown my FIR copy which I complained to the police. So whatever आपल्याक जाय तितकेच ताणें कोर्टान दाखयला. Today now tomorrow they will say I have given them the copy. I have written very clearly that I have written that there only I have got only 1 minute book, that too during my presidency, and that was from 2014 November to June 2015. This has happened in 2006 to 2008. So how why this is just to misguide everyone and just परते म्हजें नांव घेतलें की how I am involved. सध्या चेतन, बाळू आनी मुल्ला पुलीस कस्टडीत आसात. तांचे जामीन अर्जाचेर पणजे जेएमएफसी कोर्ट हियरिंग घेतलो. तिगांकूय बीसीसीआयच्या वेगवेगळ्या समितेवेल्यान बीसीसीआयन काडून उडयल्यात. सिरियस गजाल म्हळ्यार जीसीए स्कॅमात आतां पुरावे गायब जावंक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकार सरकारी स्कुलांनी योग टीचर नेमपाचो आसा. ते शिवाय स्कुलांनी आठवड्याक कमीत कमी 3 वरां योगाच्यो क्लासी घेवंक लायतले. मंगळारा 21 तारखेक गोंय सरकारूय आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयता. स्कुलां बरोबर मुखेल सुवाळो ताळगांवां श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जातलो. ते निमतान आयतारा मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. आमी आग्रहान म्हटलां की सगळ्या शैक्षणीक संस्थांनी सगळ्या विद्यार्थी खातीर अध्यापक वर्गा बरोबर योग दिन साजरो करता आसतना योग करचे. सगळ्या शाळां व्यतिरिक्त शाळा, हायर सेकंडरी, कॉलेजीस हांच्या व्यतिरिक्त तालुका स्थानाचेर 12 तालुक्यांनी आमी योगाचे कार्यक्रम दवरल्यात. हे कार्यक्रम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान आयोजीत केल्यात. आणि 3ऱ्या स्तरार राज्य स्तराचेर एक कार्यक्रम आमी दिसभराचो दवरला. सकाळी 7:30 वाजल्यापासून ते सांजे 7:30 पर्यंत. आमी शैक्षणीक क्षेत्रांत योगाक प्राधान्य दिवपा खातीर अंदूच्यान दर क्लासाचेर म्हणजे दर डिविजन जें आसता त्या डिविजनाक 3 वरां
हे योग शिक्षणा खातीर आमी दिवपाचें थारायलां पर वीक त्यामुळे वर्कलोड वाडटलो. ताचे शिवाय गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स जी आसात तांकां जुलय पासून म्हणजे 180 शाळा ह्यो आमी आयडेंटिफाय केल्यात आनी थंय आमी योग शिक्षक दितात. ही सुविधा एडेड इन्स्टिट्युशनाक आमी दिवंक ना. एडेड इन्स्टिट्युशनान जी आमी बाकीच्या माध्यमांतसून तांकां आर्थीक सहाय्य दितात तातूंतसून ताणें ताची वेवस्था करची. एक कंपल्सरी न्हय हां, पूण 3 पिरियड आमी तांकां 3 तास वर्किंग अवर्स जास्त एडमिसिबल करतात योग शिक्षणा खातीर 5वी पासून 10वी पर्यंत. घेऊया एक विराम.